मेंबर बाबूश मनसरादान की जर तुमी थंयसर आमचे जर ट्रक काडयशात जाल्यार आमी तुमचे 90 ट्रक्स जे सिवरेज कॅरी करता ते आमी तालिगांव प्लांटाक आमचे तेंचो जो प्लांट आसा पळय त्या प्लांटाक टोंका प्लांटाक तो वचून दिवचो ना म्हणून. फर्स्ट ऑफ ऑल आय थिंक मिस्टर बाबूश मनसराद इज आयदर बींग मिसगायडेड ऑर ही डजंट नो द फॅक्ट्स. सालिगांवच्यान म्हाका दिसता ट्रक थंय वचना. फ्यू ट्रक्स कालांगूट कॉन्स्टिट्युन्सी मेनली कालांगूट कॉन्स्टिट्युन्सीच्यान थंय ट्रक्स वयता. आतां हांव सेकेंडली ताका सांगपाक सोदता की आमी वी हॅव नॉट स्टॉप द अदर ट्रक्स वीच वर प्रॉपरली कवर्ड. जर तुमी स्पिलेज करना, जर तुमचे ट्रक्स वायोलेट करना, नॉर्म्स वायोलेट करना, ट्रॅफिक रूल्स वायोलेट करना, जाल्यार वाय आर वी गोइंग टू स्टॉप दोज ट्रक्स. बट इफ युअर ट्रक्स आर गोइंग टू स्पिल द वेस्ट रायट फ्रॉम सांगोळडा अप टील द प्लांट, जाल्यार लोकल्स आर गोइंग टू स्टॉप. इट इज नॉट ओनली मी, इट इज नॉट मी हू इज स्टॉपिंग इट, बट कम विथ प्रॉपर ऑल कवर्ड लिथेज. तुमकां थंयसर लिचड टँक जी आसा, ट्रे जी आसता ती घालून येयात. हांगासर लोकांचेर गार्बेज उसळटा. नॅरो रोड्स, विलेज रोड्स, दीज आर नॉट मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स, दीज आर नॉट द हायवेज ज्या तुमी हाडटा पळय ते. दीज आर स्मॉल विलेज रोड्स वेर देर आर स्कूल्स, देर आर टी स्टॉल्स, देर आर स्मॉल बिजनेसीस. आनी ह्या लोकांक जेन्ना चाव पिवंक वचता तेन्ना तो वास घेवचो पडटा. हे खावन जातकूच त्या हितूनच्यान चलोन भायर वयचें पडटा, लिचडांच्यान चलोन भायर वयचें पडटा. सो दीज आर स्मॉल थिंग्स वीच वी आर आस्किंग फॉर. आमी तुमचे कडेन व्हडले मागना. पूट सम ट्रेज, सिस्टमॅटीक तुमची गार्बेज हांगासर पावोनी. आमी सिस्टमॅटीक ट्रीट करपाक आमी ताका आमी सपोर्ट करतले. इवन द सालिगांव पीपल आर व्हेरी लिनियंट. आमी सुशेगाद सगळे लोक, पूण डोंट टेक अस फॉर ग्रांटेड. आमी भियाल्या हितून तुमी धरूं नाकात. एवरीबडी इज गोइंग टू वेक अप एंड वन डे म्हाका दिसता इफ थिंग्स गो आउट ऑफ हँड वन डे वी हॅव टू इवन शट डावन द प्लांट. सो माय रिक्वेस्ट टू द हॉनरेबल मिनिस्टर ऑल्सो, ह्या हो आनी इशू तुमी वाडोवं नाकात. वो इशू जेन्ना आमी म्हणटा पळय स्टॉप रिस्पेक्ट, डू नॉट इन्सल्ट द सालिगांवकार्स हू हॅड गॅदर्ड इन फ्रंट ऑफ द पंचायत कंपाउंड. डू नॉट इन्सल्ट देम. Besides this, there were many other places. Any other places were identified for shifting? No, that time the government was considering of shifting them on land. So every time if you go in the records, you will find even Manohar Parrikar that we are shifting the offshore casino to some land. They could designate a certain area and thayसर तो casino करतले म्हणून असो केन्नाच्याच प्लॅन आसा. पण थंयच्यान पेडणेच्यान ऑब्जेक्शन जाता. मिनिस्टर मातसो आपूण मातसो विरोधान हें करपाचो दिसता.